मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतासहित हेर भाजपच्या आमदारांनी अर्थसंकल्पाक येवकार दिला। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सुधारणा आधारित आणि लोकप्रधान असो विकसित भारत अर्थसंकल्प सादर केला। भांडवल खर्चात वाढ, नाल आणि काजू उत्पादनाक आर्थिक मजत, वखदा उद्देगा खातीर खाशेली तजवीज, हाका लागून शेतकऱ्याची येणावळ वाडटली आणि संवसारीक अर्थव्यवस्थेचे दिशेन चालू आशिल्ली भारताची प्रगती वेगान जातली, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आयचे बजेट जे फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनान जे प्रेजेंट केलां अजून कंप्लीट जावना, पूण आतां पळय जे केलां तातूंत भितर मोर थर्स्ट इज गिवन ऑन स्मॉल स्केल सेक्टर MSME स्ट्रेंथन करपाचें केलां। गोंयांत पुरतो विचार करतलो जाल्यार कोकोनट आनी कॅज्यूनट हांचे डेव्हलपमेंटा खातीर स्पेशल प्रोविजन करतात। ताज्या भायर MSME स्ट्रेंथन करप एक डिमांड आसतालो की MSMEचेर चड लक्ष दिवपाक जाय। MSME हे करपा खातीर मोठ्या प्रमाणाचेर प्रोविजन केल्लें आसा। चॅम्पियन MSMEs क्रिएट करपाचें ठरयल्लें आहा। लखपती कार्यक्रम आसा पळय तो आनी वाडोवपाचो ठरला। प्रत्येक जिल्ह्यात डिस्ट्रिक्टात एक गर्ल्स हॉस्टेल करप अशें ठरयल्लें आसा आनी ताचो फायदो ह्या समाजांतल्या बारीक मनशांक, बारीक भुरग्यांक सगळ्यांक जातलो। सगळ्या वर्साच्या बजेटा प्रमाणे हें बजेट विकसीत भारत हाका आदार धरून केल्लें आसा। आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जें स्वप्न दाखयलां विकसीत भारताचें ताका आदार धरून ही सगळें बजेट केल्लें आसा आनी हातूंत मेन फोकस केला म्हणजे युवा, आमचे फार्मर्स, आमचे महिला आणि गरीब कल्याण म्हणजे 4 विशय धरून हे केल्ले आसा आनी प्रत्येक सेक्टरान प्रत्येक गोष्टीचेर तांणी भर दिल्लो आसा। गोंयांत ह्या बजेटान खुबश्यो गोष्टी मेळिल्ल्यो आसा। तातूंत भितर आमची नवी जी डिस्ट्रिक्ट आसा कुशावती डिस्ट्रिक्ट ताका चड फंडींग मेळून ते बरें वर्कींग जावचें आनी आमच्या गोंयांत भितर वर्कींग बरें जावचे खातीर ताका फंडींग केल्लें आसा। सॉयल इरोजना खातीर म्हणजे आमचो सगळो भाग हो कोस्ट लायनीचो भाग आसा, सो सॉयल इरोजन जाता नाजाल्यार क्लायमेटी खातीर खुबश्यो गोष्टी तांणी केल्ल्यो आसा। मँग्रुव्ज आमचे सांबाळपा खातीर एडिशनल म्हणजे अरावंड 600 कोटी आमकां दिल्ले आसा। हाजे भायर म्हणजे खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावचो, रस्ते बरे जावचे तांच्याय खातीर केल्ले आसा। बूस्ट चड दिला म्हणटा तो एक रेल्वेजाचेर, हेल्थाचेर, एड्युकेशन, स्कूल्स आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करप ताजेरूय दिल्ले आसा। आपले बजेट जे आसा ते प्रेजेंट केला 26-27 खातीर। आतांच आमी पळयता की बजेट जे आसा हे बजेट लक्षांत जर आमी घेतले जाल्यार सामान्य मनशाक दोळ्यांमुखार दवरून केल्लें बजेट आसा। पूण त्याच बरोबर विकसीत भारताचें जें स्वप्न आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दवरलां तें स्वप्न पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, त्याच बरोबर एग्रीकल्चर आसतलें, कोऑपरेटिव्स आसात, त्याच बरोबर सामान्य मनीस आसा, हांकां सगळ्यांक दोळ्यांमुखार दवरून हातूंत खूब व्हडली व्हडली पावलां जी आसा ती मारलेली आमकां दिश्टी पडटा। गोयच्या उद्देजकांनी लेगीत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हिणी संसदेत सादर केल्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिल्लो आसा। ह्या अर्थसंकल्पाक लागून उद्देगाक व्हड फायदो जातलो अशें तांचें म्हणणें। Really congratulate the finance minister and the government is for very sound and prudent overall fiscal management of the country. They have been able to bring down the fiscal deficit to 4.4% for the financial year 26-27. It's a very good step and it's very important. The government is fiscally very conservative, very pragmatic, and they've indicated next year the budget, the fiscal deficit will go down to 4.3%. So that's very good. So the fiscal management is also very strong, very sound and very, very safe. I congratulate Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji on presenting her 9th budget, which is a reform-led growth budget. In her Trisutri Kartavya that she mentioned about accelerating and sustaining economic growth, fulfilling aspirations of people by increasing their capacity, and Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat by all having access to resources. All the three Sutri programs or the intent of the budget have been by providing various sectors of the Indian economy by providing them structural reforms, robust financial systems, by providing them with cutting edge technology and skilling of the manpower. So in all, this has been the crux, or this has been the focus of the budget this year. Now, as far as Goa is concerned,
already, as has been mentioned, Goa can take a lot from the initiatives that have been provided. काँग्रेस गोय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरा सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी अर्थसंकल्पाचेर खर टिका केला. या अर्थसंकल्पात गोंया खातीर खाशेली घोशणाय ना, चलन, रोजगार आदीचे ठोस येवजण ना. तशेंच गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रा खातीर वा खण कामाचो परिणाम जाल्ल्या कुटुंबा खातीर खाशेली तजवीज ना, अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें. जाल्यार भाजपा सरकारान शेतकाऱ्यांक सामान्य लोकांच्या प्रश्नाचेर सतत दुर्लक्ष केला, असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.